नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंय विद्यापीठ पेपर फुटीच्या प्रकरणा वयल्यान विद्यार्थी संघटना आक्रमक. पेपर चोरून गर्लफ्रेंडाक दिवपी प्राध्यापका आड खर कारवायेची केल्या मागणी. विरोधात असताना इतली कामां जायत असल्यार सत्तेत असलो जाल्यार कितली जातली तुमीच चिंतात म्हणटा केपेचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां ओपली आर्गां. पुण्यतिथी निमतान मनोहर पर्रीकारांच्यो यादी केल्यो ताज्यो. पळसकट्टा मोल्या हिट अँड रन अपघातात एकल्याक मरण. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान घडणूक थळावयल्यान काडलो पळ. पुलीस घेतात सोद. केरी चेक पोस्टाचेर गोमांस भरिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन घेतल्यो ताब्यात. 500 किलो गोमांस जप्त. 4 जाणांक अटक. आनी दिवचल तालुको घेतलो दत्तक. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेचें आश्वासन. 85 अँब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करपाची सरकारा कडेन करतलो मागणी. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांतल्या भाजपा सरकारा विशीं आपले कांयच म्हणणें ना. सर आपल्याक सोदतालो पूण फुडाराक मागीर पळोवया. विरोधात असताना आपली इतली कामां जातात जाल्यार सत्तेत आशिल्लो जाल्यार कितली जाता आसली तुमीच विचार करात अशें केपेचो काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा उलयलो. केप्यां मतदारसंघातल्या बेतूल पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार एल्टन उलयतालो. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय हाजीर आशिल्ले. उंगली से क्या घी निकलने तो टेढ़ा मोटा है नो तेसको नहीं ते भाषण का मार्क्स होता है कौन गेला यू एग्री टू इट आई पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू and he could give us this what for me I have nothing to hide. I होरे त्रास केल जगा त्रास केलो म्हणून आज आमची पंचायत मेळी. सगळी माती बिती सगळी बंद केली नाल्यार ना म्हणून विचारलेला रोडही बंद करतो म्हणून सांगितले. I had to stop all that and then the ONGC I'm grateful to the chairman of ONGC. So we got this. So आता जे बेसिक नीड्स आमगेले केपेकर आहे ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सरकार सर तुमगेलो बीजेपी सरकार आहा हांव काय म्हणा सर सोदतालो म्हाका जायतो बट मुखार मागीर चोया सो गुड्याचें थोडी बरी काम जाता आसतली. सो हांव म्हणटा ऑपोजिशन इतलें काम जाता रुली गायले कितलें जाता तें चोया तुमी. सो सर ह्या पळय मातशें आमकां हें काम आमगेले मतदारसंघ करपाक. मनोहर पर्रीकारांचें योगदान गोंया खातीर व्हड आसा. गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी घेतिल्ले निर्णय खूब म्हत्वाचे आसात अशें म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां आर्गां ओपली. ह्या वेळार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आनी भाजपाचे हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले. मनोहर पर्रीकार हांची आयज पुण्यतीथ. हे निमतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तशेंच हेरांनी मिरामारच्या तांच्या समाधी थळाचेर वचून तांकां आर्गां ओपली. एडमिनिस्ट्रेशनाचो सगळे स्टाफ भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष श्री दामू नायक मनोहर पर्रीकर बाईंचे पुत्र बापूत पर्रीकर बाकीचे फॅमिली फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे लोक आज श्रद्धांजली आदरांजली दिवपा खातीर हांगासर आयला. मनोहरभाई पर्रीकरांक सदोदीत याद करता. मनोहरभाई पर्रीकरांचे एडमिनन्स गुड गव्हर्नन्स अँड ट्रान्सपरन्सी इन द गव्हर्नन्स आनी जेका आमी ऑलरेडी म्हणजे नितीनजी गडकरी हांच्या तेंचो उल्लेख जो केल्लो इज आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू गोवा. इनिशियली जेका आमी म्हणटा की ज्यो डिसिजन्स मनोहरभाई पर्रीकरान घेतल्यो स्पेशली इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आज आमी ऑलमोस्ट ते पुराय जायत आयिल्ले आसा. म्हाका खूब खोस भोगता की म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हे सगळे प्रोजेक्ट पुराय जाता. म्हणजे आमी जर सांगपाचें जर जालें आसत जाल्यार इनिशियली मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जुवारी ब्रिज अटल सेतू 3rd ओके ह्या सारकेले प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकले. समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाच्या वतीन मनोहरभाई पर्रीकरांक आज याद करता तांकां हांव श्रद्धांजली दिता. पळसकट्टा मोल्या जाल्यार हिट अँड रन अपघातात कर्नाटक हल्याळच्या संजू बंदिगनवार ह्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें.
अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान अपघाता उपरांत घडणूक थळावयल्यान फुजो काडल्यो. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. फळसकाटा मोले हांगा आसा, ज्या जाग्यार आतांच एक अर्द वर पयलीं हांगा एक अपघात जाला राष्ट्रीय महामार्गाचेर. अपघातात मरण आयलां. त्याची तकले वयल्यान दिसता म्हाका गाडी वचपाक शकता, कारण त्या हेल्मेटाचो चक्काचूर जाला. हेल्मेट जे तेणीन घातलेलें तेजी सामकी पिसूड जाल्ली आसा आनी हांगा रक्ताची तेजी हे जाल्लें आसा. पूण गाडी हांगा ना, फक्त तेगे मदीं गाडी ती एकूच गाडी आसा की तेजे गाडी पल्सर ती गाडी घेवन तो वयतालो, उजगांव दिशेन वयतालो. म्हणल्यार खंय तरी तो खंय गोंयान काम करपी आसतलो. घरासून तेणी तांदूळ बिंदूळ घेवन येयल्लो आनी तो वयतालो. तेन्ना गाडी ताका एक तरी गाडी लागून ताका तो पडोन तो हांगा तेजो अपघात जावंक शकता असो पुलिसांनी अंदाज केल्लो आसा. हिट एंड रन काय कितें ती केसीक सद्याक आतां हेंच्यांनी चॅकपोस्टाचेर बी चॅक करपाक गाडयांक सांगलेलें आसा. पूण लोकांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार की हांगा एक ब्लॅक कलर गाडी आसलेली आनी ती गाडी बॉलेनो काय इनोवा अशी तांकां लोकांक कळना, पूण ब्लॅक कलर एक गाडी आसली आनी ती गाडी थंयच्यान गेल्ले पासार जाल्ले आहा अशें हांगा लोकांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पळसकाटा मोलींच्यान एकनाथ खेडेकर. बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. केरी चॅकपोस्टाचेर गोमांस भरिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन ताब्यांत घेवन त्यो जप्त केल्यात. हे प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या. जप्त केल्ल्या गोमांसांची किंमत सुमार 1.5 लाख रुपया आसा. बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. बेळगांवच्यान आयिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन केरी चॅकपोस्टाचेर आडयल्यो. सदचे भशेन तपासा खातीर पुलिशेन ह्यो गाडयो आडयल्ल्यो. गाडयो तपासल्या उपरांत भितर गोमांस आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. दोनूय गाडयेंत दरेकी 2 अशे 4 जाण आशिल्ले. 4 जाणांनी आपलो गुन्यांव कबूल केला. बेळगांवच्यान हे गोमांस बेकायदेशीरपणान हाडिल्ल्याचें तांणी मान्य केलां. हे प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन मुरगांवच्या अमानली हुसेन साब देसाय, मांगूर हिल मुरगांवच्या सय्यद मोकाशी, कर्नाटकच्या सोहेल नायकवाडी आनी इरफान बागवान हांकां अटक केल्या. तशेंच गोमांसांची तस्करी करपी 2 गाडयो जप्त केल्यात. आज सकाळी 16 तारखेक सकाळी एक आमचे रेग्युलर व्हेकल चेकिंग चालू आशिल्लें. तातूंत आमचे सब इन्स्पेक्टर प्रथमेश आनी बाकी टीम आशिल्ली एट केरीन चॅकपोस्ट चोल्ला घाटा वयल्यान येता तेन्ना थंय आमकां 2 व्हेकल सस्पिशियस करून आसतना दिश्टी पडल्यो. सो आमच्या ऑफिसरांनी त्यो व्हेकल स्टॉप केल्यो आनी ते चॅक केल्या उपरांत कळ्ळें की तातूंत एक व्हेकलान 300 किलो बीफ आसा, मिन्स काव फ्लॅश, आनी दुसरे व्हेकलान आसले ते 200 किलो काव फ्लॅश आशिल्लो, म्हणजे मीट बीफ. आनी ह्यो आमी त्या प्रत्येक गाडयेन 2 जाण ऑक्युपायड आशिल्ले, ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर, आनीक दुसरे व्हेकलान ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर आशिल्लो. तर व्हेकल एक आसली आमची हुंडाय कार आनी दुसरी आहा ती इटिओज. आमी ऑल द ऑक्युपंट्स वेर डिटेन आनीक दे हॅव कन्फेस्ड दॅट this beef was illegally transported from Belgaum to Goa. Further, we brought them at the police station and we have registered an offence against all the 4 accused persons. Offence was registered against under Section 8 of Goa Animal Preservation Act 1995. The arrested persons two are from Vasco, that is Jwarinagar, and 2 are from Karnataka. The person name is Anali Hussain Saab, to Murmugaojo, that is from Sakwa, Jwarinagar. Sayyid Amish Mokashi, Toy Mungur Hill, Vasco. Third accused are Sohail Salim, he is also from Karnataka, Belgaum. And fourth accused is Irfan Asif Bhagwan, he is also from Belgaum, Karnataka. All these 4 accused persons were arrested under this relevant section of Section 8, and we have attached both the vehicle involved in the transporting the illegal beef. The modus was that the one shop which is there in Mapsa, they hired these people. The Mapsa person who is having a shop at market at Mapsa, his name is Asif. The modus was they used to keep the vehicle at one place, phoning the accused person saying that the vehicle is kept at so and so place, keys are kept below the tire, and these people should take the vehicle. The owner Asif, who is having the shop at Mapsa, they used to phone at Belgaum to load the vehicle, and their duty is to get the things loaded and come and keep the vehicle at
that particular place. This was the modus operandi. Here the owner who was on the backing फाटल्यान कोण आसा पळय ते एक्सपोज जायना आशिल्ले. So now after thorough interrogation we came to know that there is a bigger nexus. And we will be definitely summoning this Asif Chaudhary from Mapsa, who is having shop at Mapsa market, and we will take there will be more arrest in this case. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. गोंय विद्यापीठाच्या पेपर फुटी प्रकरणात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI आणि गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडांनी आक्रमक भूमिका घेतल्या. ABVPन विद्यापीठाभायर आंदोलन केले. गोवा फॉरवर्डान ह्या प्रकरणात कुलगुरूची भेट घेतली जाल्यार NSUIन गोंय विद्यापीठाआड आक्षेपुलिशेत कागाळ केली. पळयात पुराय बातमी. आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर चोरपी गोंय विद्यापीठाच्या प्राध्यापकाआड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन विद्यापीठा भायर आंदोलन केलें. गोंय विद्यापीठान ह्या प्रकरणात लक्ष घालून त्या प्राध्यापकाआड खर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. आमकां VC सरान सांगलें की एक फॅक्ट फायंडींग कमिटी बसयतले म्हणून. सो आमचे एक गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सील आनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद एक डिमांड आसलो की त्या कमिटीन एक स्टुडंट रिप्रेझेंटेटीव आसचो. जाल्यार कशें जाता की प्रत्येक फावटी असल्यो इन्सिडंट घडटा आनी मागीर ते घडोवन मागीर आमच्या फुड्यान येता. सो आमची डिमांड आसली की ह्या कमिटीन एक स्टुडंट आसा, एक आमी काळखान उरचे ना, एक ट्रान्सपरन्सी उरली. सो तेच सरा सारकें आमी इन रायटींग मागता. सराक दिसता गव्हर्नर सरा वांगडा मातसो मिटींग आसली, सो ते थंय वयतले. आमची डिमांड आसा की थंय वयच्या पयलीं सरान आमकां इन रिटर्न दिवचें. बिकॉज भुरग्यां मदीं एक भंय निर्माण जाला की तांकां लिटरली प्रेशरायज केला भुरग्यांक उलोवं नाका म्हणून. आनी आयज समज हेजेर कितें आमकां सोल्युशन मेळोंक नाजाल्यार हेच्या फुडें असो इन्सिडंट जालो सुद्दां जाल्यार कोण भुरगे फुडें येवंक पोवचे ना. सो आमी युनिव्हर्सिटी कडेन तें डिमांड केला की असो इन्सिडंट न जावचो म्हणून एक स्ट्रीक्ट एक्शन आयच्या आयज घेवंक जाय आनी भुरग्यांक जस्टीस मेळोंक जाय. बिकॉज सामकें युनिव्हर्सिटीची कितें म्हणटा ती रँकींग पयलींच सकयल देंवता आनी ह्या इन्सिडंटा मागीर फूल गोंयभर न्हू अख्ख्या देशान अशी मेसेज पडली की गोवा युनिव्हर्सिटी में कुछ भी चलता है म्हणून. दुसरे वटेन काँग्रेस, युवा काँग्रेस आणि NSUIन गोंय विद्यापीठाआड आक्षेपुलिशेत कागाळ केली. पुलिशेन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून त्या प्राध्यापकाआड तशेंच ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेरूच कारवायेची मागणी केल्या. खरें म्हणल्यार युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सेलरान आणि त्या रजिस्टरान ही कंप्लेन करपाक जाय आशिल्ली की ताचो एक प्रोफेसर डुप्लिकेट चावी करून चोरी करता, शिक्षणाची चोरी करता आणि आपल्या गर्लफ्रेंडाक ते पेपर दिता. आज भुरगीं गांवांतल्यान, हांव आतां वाळपयच्यान अशे गांवांतल्यान भुरगीं हांगा रावून हॉस्टेलान रावून शिक्षण घेतात कित्याक तांकां डिग्री जाय आसता. आनी जेन्ना हो धंदो चलता, मे बी ताणें गर्लफ्रेंडाक दिला आसतलें, थोडे लोक पेपर चोरून दिता पयशाची. हाजेर कडक कारवाई जावपाक जाय आशिल्ली. वायस चान्सेलर द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट ताणी कंप्लेन फायल करूंक जाय. तो कंप्लेन कित्याक फायल करना? बिकॉज इज अंडर प्रेशर. खंयच्या तरी पॉलिटिशियनाचो प्रेशर आसतलोच ताका म्हणून फायल करून आसतलो. सो लेट द पुलीस इन्व्हेस्टिगेट. आमी फूल डिटेल दिला, प्रोफेसर नाव मेन्शन केला आनी सगळं इन्सिडंट मेन्शन केला आनी वी आर वेटिंग फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन. आनी आमकां सांगला की ताबडतोब इन्व्हेस्टिगेशन चालू करतले म्हणून. आमची मागणी हा बेसिकली कितें आहा, जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून, प्रोफेसर जावं नाजाल्यार कोणी एक्स जावं, जे कोण इन्वॉल्ड आसा हितून तांचें नांव भायर येवपाचें आनी जेन्ना भायर येतले तेन्ना गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवपाचें. गोवा फॉरवर्डाच्या विद्यार्थी पंगडानूय पेपर फुटीच्या प्रकरणात गोंय विद्यापीठाच्या कुलगुरूची भेट घेऊन ह्या प्रकरणात खर कारवायेची मागणी केल्या. त्या प्राध्यापकाचेर कारवाय जायना तो मेरेन आमी कशेच वगी रावचे नात अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या विद्याच्या मंदिरानूच जर अशें जावपाक लागले जाल्यार भुरग्यांनी आनी पेरंट्सांनी विश्वास तरी कोणाचेर दवरप. आयज हांव एक गजाल सांगपाक सोदतां की आमचो पक्ष आनी आमी सामके हेका निशेध करता, विरोध करता आनी आमी हे कशेंच खपोवन घेवन दिवपाचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचल तालुको दत्तक घेतलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. तशेंच 10 कार्डियॅक मेळून 85 एम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशें विश्वजिताचें म्हणणें. दिवचली मेगा वैजकी शिबिराचें उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जालें. जाणटे नेणटे मेळून 1000 परस चड लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या शिबिरात कांकराचे, गोडेमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसांची तज्ञ दोतोरांनी तपासणी केली. शिबिरात आभा कार्ड करपाची सुविधा लेगीत उपलब्ध आशिल्ली. दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक बऱ्यो वैजकी सुविधा दिवपाचो आपलो उद्देश आसून ते खातीर पुराय दिवचल तालुको दत्तक घेतलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजितान ह्या वेळार दिले. तशेंच 10 कार्डियक मेळून 85 एम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशें ताचें म्हणणें. बाब चंद्रकांत शेट्टी बरोबर हो मतदारसंघ हो पूर्ण तालुका हांव स्वता दत्तक घेता. म्हणजे सामान्य मनशाचें जिवन
हे बरे सुरळीत आणि बऱ्यापैकी जावचे म्हणून हांव लक्ष म्हाजें ओन घालपाचो म्हाजो प्रयत्न आसलो तांचें मार्गदर्शन घेवन. हांव डॉक्टराक एडवायस दिवंक शकना, डॉक्टरान म्हाका एडवायस दिवपाची गरज आसा. हांव क्वॉलिफायड डॉक्टर न्हू, पूण म्हाज्या जिवनान जें कितें प्रत्यक्ष जें कितें घडलां आयज पर्यंत हांवें सगळें समजून घेवन हांव वेगळे तरेन विचार करून फुडें वचपाचो प्रयत्न करता. की ह्या बजेटान आमकां नवीन 75 एम्ब्युलन्सीस तुमी आमकां सँक्शन करपाक जाय. आमी केन्ना केन्ना VIP मुवमेंटा खातीर 10 एम्ब्युलन्स आमचे काडले वयता आनी 10 एम्ब्युलन्साची आमकां शॉर्टेज पडटा. पूण त्याच बरोबर अडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम एक 75 एम्ब्युलन्स आनी 10 कार्डियक एम्ब्युलन्साचे नोट आयज हांव घालपाचो आहा. ते आमी लोकां खातीर आमी अर्पण आमी डेडिकेट करतले. मुख्यमंत्रीन सांगलां की नोट धाडून दी, आपूण ताबडतोब ते अनावंस ह्या बजेटान आमी करता. त्याच बरोबर 2 हांवें मागल्या. एक बेगिना बेगीन अमित मायदेवचे गॅस्ट्रो इंट्रेनर्जी तेचे फूल सेटअप आनी त्याच बरोबर निशीत शाह एंडोस्कोपीक स्कल सर्जरी करपाक ते घेवपाक. आनी ल्हान भुरगे तुमी पळयले आसतले की PNRC म्हणजे पेट्रियाटिक न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर हे चालू करपाक आमकां जे कितें सहकार्य लागतले हे 3च गोश्टी म्हाका दी म्हणून सांगल्या. कारण हे सगळे 10 गोश्टी दिल्यार 10 गोश्टी जायना. आनी एक कमांड सेंटर म्हाका ह्या तरेची टॅक्नॉलॉजी जाय जे पंचायत क्षेत्रान हेल्थ डेटाच्या आधाराचेर. आनी WCD आमची CDPO बसल्या. आमचे CDPOचे प्रत्येक महिला ते घरोघरी तांकां म्हायती आसता की कितें चल्लां आनी तें इन्फॉर्मेशन आमकां एक कमांड सेंटर आनी कमांड डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान आमी ते मॅप करूं शकतले. ते पेशंट कितें कितें चल्लां. इम्युनायझेशन आसल्यार तो योग्य टायमान इम्युनायझेशन करपाक गेला काय महिलांचे प्रेग्नंट महिलांचे ट्रिटमेंट योग्य तरेन जाता काय तिका परिस्थिती बिकट आसल्यार तिजे कडेन 108च्या माध्यमांतल्यान गाडीची सोय करून ते डॉक्टराक तिजे घरा कडेन धाडपाक. ह्यो सगळ्या गोश्टी आमी करपाक आमी फुडें सरल्या. मजगती दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्राचे बेगोबेग नूतनीकरण करपाची मागणी ह्या वेळार थळावो आमदार चंद्रकांत शेटयेन केली. CHC दोतोर ह्या नातान सांगता, आमदार म्हणून सांगता आणि आमदार म्हणून झगडटा. दोतोर ह्या नातान सांगता ह्या CHC मातशी सीक आसा, तिका अपग्रेड करपाची गरज आसा आनी हेल्थ मिनिस्टरान काळजी घेवन करपाकूच जाय. कित्याक आमच्या लोकांची भलायकी इम्पॉर्टंट, तांचे इंटेन्शन बरें आसा. हांव सगळे लोक तुम्ही आयिल्ल्या बद्दल तुमच्या मनापासून धन्यवाद म्हणटा. तुम्ही जास्तीत जास्त ह्या कॅम्पाचो फायदो घेतला अशी आशा बाळगता. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयचो विकास हेच सरकाराचे ध्येय. सत्ताधारी आनी विरोधी आमदार हातूंत कसलोच भेदभाव ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच बेतूल हांगा बऱ्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवन कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर बेगीनूच पुलीस तैनात करतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. बेतूल हांगा पंचायत घर आनी भलायकी केंद्राच्या इमारतीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. खंय तरी ग्रावंड जाय म्हणून सांगलो तांच्यांनी. खंय तरी आपल्याक पुलीस सबस्टेशन जाय हे रिक्वेस्ट केली. रिक्वायरमेंट पळोवन हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाकूय सांगता किंवा तुमची जी लँड अवेलेबल आसा ताजेर पळोवन हांव तांकां नक्कीच म्हणजे लोकांच्या आनी भुरग्यांच्या इंट्रस्टान हे डिसिजन जे आसा पळय हे जाता तितके बेगीन हांव घेवपाक लायता. चडांत चड क्रायम कंट्रोल करपा खातीर आमकां सातत्यान पुलिसेची गरज आसता. म्हणजे कुंकळे पुलीस स्टेशन आसतलें किंवा तुज्या हावसोल्डा सब पुलीस स्टेशन सब सेंटर आसतलें. एकंदर ONGCचो व्याप हो डे बाय डे वाडत आसा आनी हो पुराय परिसर कॅटर करपाक आमकां एखाद्या पुलीस सब सेंटर किंवा आउटपोस्ट जेका आमी म्हणटा वा आउटपोस्टाची रिक्वायरमेंट आसा. इन फ्युचर ह्या पुराय परिसरात एखाद्याचेर पुराय लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करपा खातीर एखादें जर आमकां आउटपोस्ट जाय आसत लेट बाय पुलीस व्हेरीफाईड आनी ते आउटपोस्ट जर गरज आसत जाल्यार ते आउटपोस्टूय बी जाल्यार नक्कीच आमी ते आउटपोस्ट जे आसा पळय जाता तितके बेगीन दितले. तिसरी गजाल जी तुमी हेल्था खातीर सब सेंटरा खातीर रूम दवरल्या. कारण बेजीक रिक्वायरमेंट आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तेज्या उपरांत सब सेंटर्स हांव म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक इन्स्ट्रक्शन दिता आनी जाता तितके बेगीन तुमचे सब सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना हेल्थाचे बट दॅट मायट बी दॅट कॅन बी शिफ्ट सब सेंटर तुमचे शिफ्ट ह्या पंचायतीत करूं येता जेणे करून लोकांक तेजो चडांत चड फायदो जावपाक जाय. हांव जाता तितके बेगीन इन्स्ट्रक्शनूय करता डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस हांकां तांच्यांनी प्रशस्त अशा बऱ्या जागेर सब सेंटर सुरू करचे जेणे करून तेज्यो लोकांक सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. सातार्डा न्हयबाग पुलाची बिकट स्थिती जाल्ली आसा. ह्या पुला वयल्यान गोंय महाराष्ट्रात यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा.
ह्या पुलाक घाल्ले रॉड लेगीत दिश्टी पडटात. खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत खात्यान हो पूल दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 1985 ते 82-80 दरम्यान सुरू होते काम केलेलं आणि पूर्ण लोकांनी आमच्या मला वाटतं सातारा गावच्या लोकांनी मला वाटतं 7 ते 6 एकर जमीन त्यावेळच्या रेटने 100-150 रुपये गुंठ्याच्या रेटने शासनाला दिले. कुठेतरी गोवा आणि आपले जे संबंध आहेत पूर्वीपासूनचे कुठेतरी ते जोर होते ते जॉईन होण्यासाठी आणि बऱ्यापैकी लोकांनी तो सहकार्य केलं. चांगल्यापैकी काम चालू होते आणि इथं होत असताना इथं फुलाची सध्याची परिस्थिती बघितली सेक्टर पूर्णतः नादुरुस्त आहे. म्हणजे आता एका वर्षानंतर येतात, 6 महिन्यानंतर येतात आणि थोडीशी डागडुजी करतात जातात. इथं येणारे आमच्याकडे दिवसाला मला वाटते 7 ते 8 हजार इथं पूर्ण गावामध्ये जाणारे आमचे जे जे बेरोजगार आहेत ते कामासाठी तिकडे जातात, त्यांना काम मिळतं. भविष्यात इथं पूल इथं काहीतरी अपघात झाला आणि एखादा अपघात झाला असताना कुठेतरी त्याची पूर्ण फॅमिली साहेब तिथं काय म्हणतात ते डॅमेज होऊ शकते. साधारण मला वाटतं 83-84 असेल उद्घाटन ते झालेलं. शंकरराव चव्हाण नव्हते तेव्हा मुख्यमंत्री. आणि आज हे पूल कुंपवत झालेला 2 कारणं आहेत. एक म्हणजे ह्याच्यावर दुरुस्तीची हे नाही, म्हणजे आता आम्ही 8 महिने झाले त्यांना निवेदन दिलेलं होतं 8 महिन्यापूर्वी किंवा हे रस्ता हे जे पूल आहे त्यातले ते काटे जे आहे ते कमकुवत झालेले आहेत आणि तुम्ही तातडीने ती दुरुस्त करा. तर त्याच्यावर त्यांनी एकदा बघून गेले पण परत काय निधी काय खर्च घातला नाही. काल परत मी फेब्रुवारीमध्ये त्यांना निवेदन दिलं म्हणजे ग्रामपंचायतीमार्फत की तुम्ही लवकरात लवकर करा ते. तरी त्याने मला तेव्हा काय सांगितलं की आम्ही मंजुरीला पाठवले, निधी नाही आहे आपल्याकडे, आम्ही लवकरात लवकर करून घेतो. पण आजपर्यंत काय त्याने आता हे बराचसा उठाव झाल्यानंतर मला वाटतं त्यांच्या कानापर्यंत ती बातमी पोचली असेल आणि त्यामुळे आता त्याने घेतलं. पण हे सिमेंटाचं आहे, हे सिमेंटाचं कितपत राहू शकेल याची खात्री आम्ही देऊ शकत नाही. राया मायणा कुट्टरी पोलीस स्टेशनाच्या लागसार आशिल्ल्या मोबायल टावराक विरोध करीत थळाव्यांनी ग्रामसभेत या विशींचो थाराव पास केलो. मजगती फुडाराचो विचार करून काय सुवातो वेटलँड म्हणून जाहीर करच्यो न्हय असोय थाराव ग्रामसभेत संमत जालो. राया मायणा कुट्टरी पोलीस स्टेशनाच्या लागसार मोबायल टावर घालपाचेर ग्रामसभेत थळाव्यांचो विरोध पळोवपाक मेळ्ळो. आमकां भर लोकवस्तीत हो टावर नाका, तो दुसरे कडेन स्थलांतरीत करपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत पास जाल्ल्याचो सरपंच मारियो डिसुजान सांगले. एक म्हळ्यार मुद्दो आशिल्लो की ग्रामसभाचें डिस्कशन जालां की टावराचें जे गांवां जे टावर हांगा आमी इंडस टावर हिंगा मांगोरा पुलीस नियर आनी तो लोकांनी एक अपोज केला आनी हांवें एज अ वॉर्ड मेंबर म्हणून थिंगा हांवें पयलो अपोज केल्लो, म्हाका थिंगा टावर नाका म्हणून. आता टावर नाका म्हळ्यार आमी टावर IT पॉलिसी एज पर द इन्फॉर्मेशन प्रमाणे म्हाका आमी टावर तो अपोज केला म्हणटरी डायरेक्ट आमकां तो थिंगा टावर नाका, आमकां सायड चेंज करूंक जाय. टावर अपोज केलो आमी डायरेक्ट हें करूं ना ताका की आमकां थिंगा सायड चेंज करूं. आमगे लोक थिंगा बरें म्हाका जे दिवपी आहाय थिंगा जायते प्लेस दिवपा आहाय ते म्हणटा की आमी टावर घालपा दिता परमिशन, पूण थिंगा न्ही, थिंगा स्कूल नेबर आहा, लोक रावता थिंगा कळ्ळें काय. सो आमकां ती सायड चेंज करून आमी ताका मागलां. आनी सेकेंडरी ताका आमी कितें आमी हिंगा पंचायतीन बसून आमी टावर घालपाक परमिशन दिल्लें. आमी टावर अपोज ना, आमी टावर घालपा दिता परमिशन, पूण थिंगा न्ही लोकां जाय तशें करून कॉन्फ्रन्सान घेवन. आनी आमी ताका ते ऑब्जेक्शन म्हणजे लोकांचे तें हें करून जे इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी हांवें तें धाडलां, प्लस हांवें तें पोल्युशन बोर्डाकूय धाडलां. तेन्ना लोकांक ऑब्जेक्शनां पयलीं कंप्लेन घाली तेगे आनी सूट फायल केल्या इन कोर्ट. सो तिच्यात हियरिंग स्टार्ट जातली. सो लोकांना आतां डिसिजन गेलां की आमकां तें टावर नाका म्हणून. मजगती ग्रामसभेत हेर महत्वाच्या विशयांचेरूय चर्चा जाली. पंचायतीच्या वाठारांत रस्त्यांचेर आशिल्ले अडेचे स्पीड ब्रेकर काडपाचे बाबतींत तशेंच फुडाराक उदरगतीचे प्रकल्प हातांत घेवपा खातीर समस्या निर्माण जायत हाचो विचार करून थळाव्यांनी कांय सुवातो वेटलँड म्हणून जाहीर न करपाचो थारावूय ग्रामसभेत पास करून घेतलो. आनी सेकेंड थिंग आमचे जे स्पीड ब्रेकराचो इश्यू आशिल्लो, ते स्पीड ब्रेकर थिंगा ते घातला ते आमी सांगला ते बरी गोश्ट स्पीड घातल्या वायट गोश्ट न्ही, जायते एक्सिडेंट जाता थिंगा आनी लोकांक त्रास जातले आनी म्हजो पासून डिमांड आसलो जे स्पीड ब्रेक घालपाक जाय म्हणटा. आनी जे ते लोक कितें म्हणटा ते सारके घालूं नये. हांवें सांगला ताका PWD लेटर बरोवन डिस्कशन करता कितून बसोवपाक जाता, कितून जाता ते भाशेन आमचे रेक्टिफाय करपाक जाता, कितून जाता भाशेन जाता आनी स्पेश करून ताका ते सोल्युशन काडटा. आतां वेटलँडाचो इश्यू आसलो जायती वर्सां आमच्या गांवांत. एक वेटलँड आहा तो बेपकी तोळे आनी आमचो जो बेपकी तोळे आनी आमचे बागबाट तोळे. जेन्ना गव्हर्मेंटान जें डिसिजन घेतलें तेन्ना आमचे ते बेपकी तोळे आनी बागबाट तोळे जे वेटलँड तेंच्यांनी ते
नोटिफिकेशन म्हणजे भायर काडली. सो तेन्ना आमी नोटिफिकेशन भायर काडलें तेन्ना आमी जेन्ना मिनिस्टर मेळ्ळो जाल्यार शिकिरीक आनी MLA सांगलें कितें आनी आमकां हिंगा बरो सपोर्ट केला बाब जाल्यार शिकिरीन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट तसो आमचो आमदार जिनाल बरो तेणी आमकां फूल तेंको दिला त्या गांवां जें सपोर्ट करपाचें आमकां नाका म्हणून वेटलँड. आनी आमचो डिसिजन आसलो सगळ्या मेंबरांचो की आमकां ताका वेटलँड आमकां नाका तें हेरिटेज कोच म्हणून. सो तेंच्यांनी आमकां मिटिंगेक घेवन आमकां जे जाल्यार शिकिरीन मिनिस्टरान आनी एनवायरमेंट मिनिस्टरान तसो आमचो रिजनल आमचो MLA जें ते सपोर्ट केला की तेणी आमकां तेंको दिला की आमकां आपणाक नाका ती वेटलँड केल्लें हेरिटेज करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. आदलो पुलीस उपअधीक्षक तशेंच उद्देजक संतोबा देसाय हे संवसाराक अंतरले. तांकां काळजाच्या आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तांची पिराय 88 वर्सां आशिल्ली. ते मूळ 70 ठाणेचे, मात फाटलीं 12 वर्सां जालीं फोंड्यांत रावताले. समाजकार्यात तांचें व्हड योगदान आसा. आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे विरुद्ध संतोबा देसाय हांणी पर्येच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे